नगरपालिका कर्मचाऱ्याकूय 7th पे कमिशनाच्यो स्केली जाय. ऑल गोवा म्युनिसिपल एम्प्लॉईज युनियनाची मागणी. तांच्यांनी सरकाराक 14 दिसाचो प्रास दिला. नाजाल्यार 16 डिसेंबरच्यान संपार वतले. तशेंच नगरपालिकेचे कामगार जे कितलीशींच वर्सां काम करता तांकां रेग्युलरायज करचे म्हणून तांचो डिमांड. आणि आम्ही मिटींग आपल्या म्हणजे 7th पे कमिशन आज गव्हर्मेंटाक स्टेट गव्हर्मेंटाक लायला, पण आमकां म्युनिसिपालिटीक लावना. अशें कॅबिनेट डिसिजन घेतना तांणी म्हळां की म्युनिसिपालिटी मागीर पळयतलो. खरें म्हणजे जे पे कमिशन गव्हर्मेंटाक लागता ते म्युनिसिपालिटीक ऑटोमॅटिकली लागता. आनी तसो आमचो एग्रीमेंट आसा, 1969 एग्रीमेंट आसा की ट्रायपार्टीट एग्रीमेंट जो गव्हर्मेंट ऑफ जाला तातूंत जी स्केल गव्हर्मेंटाक लागता ती आमकां लागता. अशी म्हजी पयलीं सीएमा कडेन मिटींग जाली, ते जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स केलो. जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स बॅकग्रावंडूच खबर नाशिल्लो कसो पे स्केल लायला ती, आनी तो म्हाका स्केल कितें म्युनिसिपालिटीन सांगूंक शकना. आमी त्या खातीर आतां एक नोटीस दिल्या, स्ट्रायक नोटीस, आनी 14 दिसांची नोटीस दिल्या सगळ्या म्युनिसिपालिटीन. आमकां म्युनिसिपालिटीक दिवपाक जाय. ताजी कॉपी आमी चीफ ऑफिसराक धाडल्या, सीएमाक धाडल्या, डेप्युटी सीएमाक धाडल्या, फायनान्साक धाडल्या, सगळ्यांक धाडल्या. आनी 16 तारखेच्यान केन्नाय म्युनिसिपालिटीन स्ट्रायक जातलो 7th पे खातीर. आनी रेग्युलायझेशन ऑफ डेली वेजीस जे खूब वर्सां पेंडींग आसा, ताजी मिटिंगो म्हणजे सीएमा कडेन चालू आसा, पण तरी पण अजून कांय जावना. आनी आतां एक खंय तरी सॅच्युरेशन पॉयंट आयला, त्या खातीर आमी तो इश्यू घेतला. आनी जे 5 वर्सां वयर काम केलां तांकां ताबडतोब रेग्युलायज करचे. डेली रिटेड पे वर्कर्स आहा हो इश्यू आतांचे न्ही, लॉंग पेंडींग इश्यू. फाटले कावन्सिलाक बसून जेन्ना आमी लेबर कमिशनार मिटींग जाल्ली तेन्ना फाटले कावन्सिलाचो चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर होच तावडे आशिल्लो, तो लेबर कमिशनरा म्हऱ्या आयिल्लो. आनी थंय त्या लेबर कमिशनरा मुखार ते एग्री जाले की आमकां रेग्युलरायज ते करतले म्हणून. नंबर 2, प्रायम मिनिस्टरान एक अशें आसा की स्वच्छ भारत अभियान, आनी हे स्वच्छ भारत अभियान म्हणटा तें निवळ करपाक होच आमचो गार्बेज लोक, झाडूवाले, रोडवाले हेच लोकांनी चड योगदान हें करपाक. आनी ह्या लोकांकूच तर ह्या सरकारान बेनिफीट दिवपाक सोदून जाय, जाल्यार आमकां रस्त्यार रावपाक कांयच डिफिकल्टी आनी कांयच फाटी फुडें सरचें ना. ह्या फावट नावेली बरोबर केप्यां बीजेपीचे कमळ जाय म्हणून केपेकारांनी नेट लायला. उमेदवार कोणूय आसूं ताणें बीजेपीच्या चिन्नार उबो रावंक जाय म्हणून नावेलीचोय बीजेपी ब्लॉक मागता. फाटल्या फावट हे सीट एमजीक दिल्ले. केप्यां एमजीचें कांयच काम ना म्हणून थंयची बीजेपी उलयता. नावेलीचो सूर आतां केपेकारांनी धरला. घेवपाचें कारण म्हणल्यार 2017 जे इलेक्शन आसा, ह्या इलेक्शनाक आमकां भारतीय जनता पार्टी हो सीट केपें मतदारसंघाक आमकां दिवचो अशी म्हणून आमी पक्षा कडेन मागणी करपा खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा. आनीक तुमकां खबर आसतलें की फाटले 2012चे निवडणुकेक हो मतदारसंघ केपें मतदारसंघ हो मोगो पक्षाक दिल्लो आनी तेजो रिजल्ट सगळ्यांक मुखार आसा. सो फाटलीं 10 वर्सां आमी ह्या मतदारसंघाक प्रत्येक ग्रावंड लेवलाचेर आमी वचून हे पक्षाचे आनी आमच्या सरकारान जे कितें कार्य केल्लें आसा, जे स्किमी येवजणी म्हण वा विकास म्हण, तो शेवटच्या मनशा पर्यंत केपें मतदारसंघाच्या शेवटच्या मनशा पर्यंत ह्यो स्किमी आमी पावोवन पक्षाक तेजो फायदो जावचो. आनी ह्या दृश्टीन आमी एक काम केल्ले कडेन आसा, फावटी मतदारसंघ कमळ ह्या चिन्नाचेर लडोवचो म्हणून. 7 पंचायती, 1 म्युनिसिपालिटी. 7 पंचायतीतले सगळे मेंबर हांगा आसात, पंच आसा, म्युनिसिपालिटीचे आसा, सगळ्यांक मेळून ही 5 नांवां दिल्ली आसात. हे 9वे फेस. आनी 9वे फेसाक जाका कोणाक तिकेट मेळटली सगळे लोक तशे फाटल्यान रावतले. युती जाल्यार सुद्दां आमकां मोगो पक्षाक ना, कित्याक इलेक्शन येतकीच तांचें कांयच काम आसना. 4.5 वर्सां, 5.5 वर्सां सुमार जालीं. सगळीं काम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते करतात आनी सगळी स्किमी आनी सगळी लोकांची कामां जी आसात ती भारतीय जनता पार्टी पावयता. ताका लागून मोगो पक्षाचें हांगा कांयच काम ना. म्हापशा कणक्या विश्वेश्वर विश्वाटी देवळाच्या तळयेत बुडून एका तरणाट्याक मरण आयलें. सोंपला ताचें नांव दीपक गावस. तो 40 वर्सांचो. तो काणक्याच रावतालो. न्हावपाक म्हणून देविले कडेन तो बुडलो म्हणून कळटा. फायर ब्रिगेड सुवातेर पावली, मात गांवच्या तरणाट्यान ताची कूड उदकांतल्यान काडली. 12:55 आमकां कॉल येयली की मनीस न्हिदून बुडला तळ्यांत. आमी हांगा येयले जाल्यार ते तळें व्हडलें आसल्या कारणान ताका बुडयले खातीर आमी ट्राय केली गरो घालून. ताचो मागीर कोणी तांचो एक देंवलो आनी वयर काडलो.
100 आमचो पोलीस कॉन्स्टेबल आहा तेच्या कडेन 100 केला. हय तेजें नांव दीपक गांवस, एज 40, इज फ्रॉम काणकोण. फायर ब्रिगेडवाले कोणूच देवना आले. ते फकत बूक घालून सोदता पूण तो आमच्या वांगडा भोंवपी, आमच्याच वांगडा आसता. तो आमगेर येता सद्दी येवपी वचपी म्हणून हांव थंय देवलो आनी ताका काडलो थंयसर. ते फायर ब्रिगेड आनीक दुसरी फायर ब्रिगेडीक रावताले पूण ते येवंकूच अजून बसून येवना. घेऊया एक ब्रेक.